प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जोवाचो 6 वोड 44 ते 51 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 44 to 51। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना। आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतो। ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लेंच। जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येता। कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला। खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, जी कोण भावार ठेवता तांकां सासटीक जिवीत मेळटा। जिविताचो उंडो तो हांव। तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली, पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना। स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव। हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत एकावी वडीन जेजू म्हणटा, स्वर्गार थान देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव। हो उंडो खातात ती सासणीक जिवीत आसतली आनी संवसारान जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस। भाव भयणीनो, कितले फाटी आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी आतां हें सासणीक जिवीत जें जेजू आमकां भोगूंक सोदूंक सोदता आनी एक दीस आमकां स्वर्गा राज्यांत व्हरोंक सोदता, ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आयज आमकां गरज जेजू कितें सांगता तें त्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक। जेजू म्हणटा, स्वर्गार थान देंवलोलो तो उंडो हांव आनी हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस। भाव भयणीनो, हे आमचे कुडीक कितेंय जाय जाल्यार आमकां सकाळीं नाश्तो खावचो पडटा, दनपारचें जेवण खावचें पडटा, रातचें आमकां जेवण खावचें पडटा आनी जें आमी खाता तें आमकां घोटाय दिता आनी जें आमकां आमचें जित्ता तें आमच्या पोटांतल्यान भायर सरता। आमकां तें आमी तें टॉयलेटान वचून आमी सोडटा कित्याक आमकां ती गरज ना। पूण भाव भयणीनो, आमच्या ओतम्यान भावार्थ जाय जाल्यार आमकां आमचे भितर भावार्थ जाय जाल्यार आमकां जाय उतराची गरज। देवाचें उतर आमकां सांगता, रोमकारांक 10-20 वोड 17 म्हणटा, भावार्थ येता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आयकता। म्हणजे भाव भयणीनो, जितले आमी देवाचें उतर आयकता म्हणजे 2 पाटी आयकता। देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ येता आयकोन म्हणटच पयली पाटी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी पयलें सजमणी घेवन आमच्या काळजांत तें रिगून दवरूंक जाय। कितले फाटी आमी मिसाक वेता, आमी रितीराक वेता, आमी शर्मां आयकता, पूण आमकां उतराची सजमणी मेळना। पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा पवित्र आत्म्या उदेशी जो कोण आमकां उतर शिकयता तें उतर आमकां सजमणी घेवन आमचे भितर तें येता। आतां भाव भयणीनो, तें पयलें आयकप जाता आनी तें उतर जेन्ना आमच्या काळजांत रिगून रावता, आतां तें आमच्या काळजांत रिगून रावला म्हणून पवित्र आत्म्याचें काम जाता तें आमकां आमच्या मनांतल्यान हाडून म्हणजे पयलें उतर भायल्यान भितर वता आनी दुसरें आयकप जाता भितरल्यान भायल्यान। म्हणजे पवित्र आत्मो जें उतर आमी भितर घालात तें आमकां आमच्या मनान हाडटा, आमच्या तोंडांतल्यान तें भायर उतर सुट्टा, आमी तें उतर कोत्ता तेन्ना आतां खरेपणी तें उतर आमचे भितर मास जाता। आनी जेजू म्हणटा, स्वर्गार थान देंवलोलो जो जिवो उंडो हांव आनी दितलो तो उंडो म्हजें मांस। म्हणटच भाव भयणीनो, तें उतर आमचे भितर मांस जावंक जाय जाल्यार जे भशेन जेजू म्हणटा, म्हजें उतर मांस जावंक जाय, हांव तो देंवलोलो उंडो जावन आसा,
मुजी कूड मुझे मांस जावंक जाय तुजे भितर ते मांस केन्ना जाता जेन्ना आमी तें उतर आयकता पूण आयकता सजमणी घेवन कित्याक बावडीनो आमी कितले फाटी आमी तें उतर आयकलां कितले मिसां आमी आयकल्यां कितले रितीराक गेल्या पूण आमकां उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी फकत तिचो इगोर जेन वा फकत आमी रितीराक गेल्या फकत आमकां फायदो मेळपाक आमकां पेकोणी मेळपाक आमकां न्हवरो मेळपाक आमकां एक बायल मेळपाक आमकां भुरगीं मेळपाक आमकां सर्वीस मेळपाक आमकां पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळपाक पूण आमी जेन्ना देवा कडेन वता आमच्यो फकत गरजो मेळपाक आमी थंयसर उतराची सजमणी आमी घेना कित्याक आमची चोत्राय हाय फकत देव म्हाका कितें दितलो तो पूण भाव म्हणलो जेन्ना हांव थंयसर रितीराक वा देवाचें उतर आयकता ते उतराची सजमणी मेळपाक तें उतर म्हजे भितर काळजान रिगून रावता आनी जेन्ना तें रिगून रावता आतां तें पवित्र आत्मा म्हजे भितर मास करता म्हज्या मनान हाडटा म्हज्या मनाची नडसणी करपाक म्हाका आदार करता आनी जेन्ना हांव तें भितरल्यान भायर येता तें उतर हांव पाळटां आतां भाव भयणीनो हें जैतिवंत जिवीत हें क्रिस्ती जिवीत हें बावार्थीचें जिवीत जें उतर म्हजे भितर मास जालां तें आतां म्हाका एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक म्हाका दिता आनी आयज भाव भयणीनो आमकां गरज हें जेजूचें उतर देवाचें उतर आमकां ती सजमणी मेळपाक तें उतर आमी पाळून आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक तर आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या शिवोर्तमाचेर नियाळ करुया आमकां सजमणी मेळुया कितें जेजू सांगूंक सोदता तें कितले फावटी आमी खूब देवस्पण करता खूब मागणे करता खूब मिसां आयकता पूण उतर आमकां सजमणी मेळोना आमी उतराक आमची चोत्राय दवरिना आमी एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान सोडटा आयज खेरीत भाशेन आमी त्या उतराचेर नियाळ करुया तें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया जेन्ना आमी तें उतर पाळटा सजमणी घेवन तें उतर आमचे भितर मास जाला म्हणून जेजूचें उतर मास जाला म्हणून जेजू आमचे भितर मास जाला म्हणून तें आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.